नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी अमरनाथ यात्रेच्या तयारेचो आनी जम्मू काश्मीरांतल्या सुरक्षा स्थितीचो घेतलो नियाळ. नीट परीक्षेंतल्या गडबडीक जापसालदार आशिल्ल्याचेर खर कारवाय करपाचे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांचें उतर. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांचो भारतीय जनता पार्टीन काल पणजेंत केलो भोवमान. तीन गुन्यांवकारी कायदे 1 जुलै सावन देशभरात जातले लागू. राज्या खातीर हवामान खात्यान जारी केला येलो अलर्ट. नुस्तें धरप्यांक दर्यान वचूं नाका म्हूण दिल्या शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी अमरनाथ यात्रेच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर उंचेल्या पांवड्यावेली बसका घेतली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, जम्मू आनी काश्मीराचे नायक राज्यपाल मनोज सिन्हा आनी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, लष्कर मुखेली जनरल मनोज पांडे आनी फुडले लष्कर मुखेली नियुक्त जनरल उपेंद्र द्विवेदी आनी लष्कर आनी प्रशासनातले वरिष्ठ अधिकारी आनी ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. 29 जूनाक सुरू जावपी अमरनाथ यात्रा 19 ऑगस्ट मेरेन चलतली. त्या आदी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी जम्मू आनी काश्मीरांतल्या सुरक्षा स्थितीचो नियाळ घेवपाक आयज नवी दिल्लींत उंचेल्या पांवड्यावेली बसका घेतली. जम्मू आनी काश्मीरांत हालींच जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याक लागून उप्राशिल्ल्या सुरक्षा स्थितीचो ह्या वेळार नियाळ घेतलो. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, जम्मू आनी काश्मीराचे नायक राज्यपाल मनोज सिन्हा आनी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. तशेंच गुप्तचर ब्युरोचे संचालक, लष्कर मुखेली जनरल मनोज पांडे, वरिष्ठ लष्कर अधिकारी, CPRFचे महासंचालक, जम्मू आनी काश्मीराचे मुखेल सचिव आनी पुलीस महासंचालक आनी हेर वरिष्ठ अधिकारी ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. नीट परीक्षे संबंधांत 2 प्रकारची अव्यवस्था मुखार आयल्या. कांय विद्यार्थ्यांक उणो वेळ मेळिल्ल्यान तांकां ग्रेस मार्क दिल्ले जाल्यार 2 सुवातांचेर कांय गडबडी मुखार आयल्यात अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. सरकारान हो विशय गंभीरपणान घेतला आनी गुन्यांवकारांचेर कारवाय करतले अशें उतर तांणी दिलें. नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है. प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है. दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है. मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है. वो जानकारी हमको मिली है. हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे. उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, NTA की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा. कृषी खातें अंदू वर्सा मान आनी काजू लागवडीचेर भर दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. काल स्वयंपूर्ण मित्रांक तांणी संबोधीत केलें. मानीक लागून जमनीची दूख जावप उणें जाता. कृषी खात्या वतीन मानीची रोंपे उणें दरान दितले. ह्या मानीक फुडल्या 5 वर्सांत बरें मोल मेळपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. बांबू प्लांटेशन इतक्याच खातीर की आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात बंद आनी सॉयल इरोजन ज्या ज्या जाग्यांनी न्हंय आनी बीचीस आहा हांगासर सॉयल इरोजन खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागलेलें आसा. ते आमी बांबूज जे आसा पळय न्ही विथ मिनिमम रेट किंवा विथ फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या ZDO ऑफिसांनी आमी अवेलेबल करतले. जेका जेका जाय तेच्यांनी विथ मिनिमम कॉस्ट ते बांबूज व्हरचे, तेजे प्लांटेशन करचे, विच इज अगेन द कॅश क्रॉप. आमी जशें म्हणटा की 5 वर्सांनी तुमी लायिल्लो बांबू हो विकत घेवपाक लोक तयार आसा. ॲट प्रेझेंट गोंयांत
9 पद्धतीच्यो बांबूच्यो वरायटी आसा अवेलेबल, त्यो आमी सगळे तुमकां अवेलेबल करता, जेणे करून तुमी त्यो आपल्या ज्या जाग्यार लावपाक मेळटा थंय रावच्यो, जेणे करून इन फ्युचर एकदा पळयता की मँग्रुव्ज खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा. त्या खातीर आमी जर म्हणटा की अशा कोस्टल बेल्टांत जर आमी बांबूज लावपाक शकले जाल्यार म्हणजे अननेसेसरी ज्या जाग्यार एकदा मँग्रुव्ज बेश्टोच आमी खारें उदक गेल्ल्या कारणान खूब वाडत रावता, थंयसरूय बी म्हणजे बांबू प्लांटेशन जर करीत जाल्यारूय आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सॉयल इरोजन आमी आडोवपाक शकतले. काजीची पोन्नी झाडां काडून थंय चड उत्पादन दिवपी नवी झाडां लावपाक कृषी खातें भर दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. कॅश्यू प्लांटेशन आमी सातत्यात पळयता की काजूचे क्रॉप अंदू कमी येयले, हे प्रत्येक फावटी शेतकऱ्याचें म्हणणें आसता. आतां काजू ह्यो लायल्ल्यो हांव जशें म्हणटा तशें खूब पयलीं 25 वर्सां 30 वर्सां पयलीं आज्यांनी पणज्यांनी काजू लायल्ल्यो, आमी कितल्योश्यो काजू लायल्या. त्या खातीर फार्मरांनी आतां इनिशिएटीव्ह घेवच्यो, नवीन क्रॉप म्हणजे तुमचें जाल्लें ओल्ड झाड सॅनॅल ट्री जेका आमी म्हणटा तें मारपाक आमी परमिशन दिता. जी काज 40 वर्सां पयलींची आसा ती क्रॉप आतां दिवची ना, ताच्या खातीर नवीन काजू लावपाची गरज आसा. आतां एक काजू जी जर आमी मारली जाल्यार थंयसर आमी आनीक 10 काजी लावपाक शकतले. त्या खातीर ओल्ड काजी काडून त्या जाग्यार नवीन प्लांटेशन करचें, जेणे करून 4 ते 5 वर्सांच्या भितर ती क्रॉप दिवपाक लागल्या आनी ते डबल यील्ड दिता. म्हणून आमकां न्यू कॅश्यू प्लांटेशन, कॅश्यूचेय बी आमी सॅपलिंग्स विथ मिनिमम कॉस्ट आमच्या ZDO ऑफिसांनी अवेलेबल केला, जेणे करून आमकां म्हाका दिसता कॅश्यू वाडपा खातीरय बी तेजो खूब मोठ्या प्रमाणात, बिकॉज इट इज अ कॅश क्रॉप आसा, ते वाडपाक खूब मोठ्या प्रमाणात सरकाराच्या वतीन जे सहकार्य जाय हें सहकार्य सातत्यात तुमकां मेळटलें. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 20 राज्यमंत्री पद स्विकारल्या उपरांत श्रीपाद नायक हांचो काल भारतीय जनता पक्षान भोवमान केलो. पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांत सभाघरांत जाल्ल्या सुवाळ्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकी तांचो भोवमान केलो. केंद्रीय मंत्री म्हूण सोपूत घेवन मंत्रालयाचो पदभार स्विकारल्या उपरांत श्रीपाद नायक काल गोंयांत पावले. दाबोळे विमानतळार राज्याचे प्रोटोकॉल मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी तांकां येवकार दिलो. मंत्री नाईक हांकां भाजप वावुरप्यांनी विमानतळार नेटान येवकार दिलो. पणजे जाल्ल्या भोवमान सुवाळ्याक राज्यसभा खासदार आनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. काँग्रेसीन गोंया कडेन भेदभाव केला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भोवमान सुवाळ्या वेळार म्हळें. केंद्रान आनी राज्यांत सत्ता आसूनय काँग्रेसीन राज्याचो विकास करूंक ना आनी राज्याक केंद्रीय मंत्रिमंडळान प्रतिनिधित्व दिवंक ना असो आरोप मुखेलमंत्र्यांनी केलो. काँग्रेस देशात आणि राज्यात हांगासर नेतृत्व करताली, राज्य करताले. काँग्रेसीन गोंयाक केन्ना सिरियस घेवंक ना. तेंचे मुद्दामून म्हणजे प्रत्येक फावटी जेन्ना केन्ना तरी एखादे दुसरे मंत्रीपद दिलां आसतलें, पण गोंयाक ज्या पद्दतीन सिरियस घेवपाक जाय आसलें त्या पद्दतीन काँग्रेसीन केन्नाच सिरियस घेवंक ना. ना प्रतिनिधित्व दिवपाच्या वाटेन, ना निधी दिवपाच्या वाटेन किंवा ना गोंयचो विकास करपाच्या वाटेन. त्या खातीर आता इंडी अलायन्स म्हणून पयर थोड्या जाणांक जीव येयला पळय न्ही, तांकां सांगपाक सोदता की काँग्रेसीन ह्या राज्याची केन्नाच उदरगत करूंक ना आनी हाज्याय फुडें ते ह्या गोंयाक सिरियस घेवचे ना आनी गोंयाक उदरगत करचे ना. हें हांव ठामपणे सांगू शकता, कारण जर करपाक जाय आसली जाल्यार जेन्ना जेन्ना तांचे डबल इंजिनचे सरकार आसले तेन्ना ते करतले आसले. हो आपलो भोवमान न्हय जाल्यार आपल्या जैता खातीर वावरिल्ल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचो भोवमान अशें भोवमान सुवाळ्याक जाप दितना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. केंद्र सरकारान माननीय मोदीजी, पक्षाचे पदाधिकारी, अध्यक्ष केंद्रीय सगळ्यांनी हे तुमच्या सगळ्याच्या परिश्रमाकडे पळोवनूच गोंयाक परत एकदा सतत चवथ्यांदा रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें काम केल्लें आसा. दोतोरांनी उल्लेख केलो की गोंय जरी राज्य ल्हान आसलें परंतु गोंयांत तेन्ना दोनूय खासदार काँग्रेसचे आसताले तरी सुद्दां तांकां एक राज्यमंत्री पदाची हे केन्नाच दिवं नाशिल्लें. कारण गोंय हे ल्हान, त्यामुळे त्या हाका कशी किंमत जी आशिल्ली ती किंमत ताणें योग्य पद्दतीन दिवं ना. परंतु प्रत्येक वेळा जेन्ना जेन्ना सरकार आयलें भारतीय जनता पक्षाचे NDAचे, त्या हातूंच्यान गोंयांत ताणें रिप्रेझेंटेशन दिलां. हे तुमचे सगळ्यांचे परिश्रम आणि अवघ्या काळात गोंयाची काही प्रगती तुम्ही पक्षा खातीर केली, पक्षाचे सरकारान राज्य सरकारान निवडून हाडली आणि हे सगळे सामान्य कार्यकर्ते स्वतःचे पदरमोड करून त्यांनी भारतीय जनता पक्षा कडेन ठामपणे उबो रावलो.
आणि आज जे संघटन मजबूत केले ते संघटनेच्या ताकदीचेर आज आम्ही हे मेळून घेऊ शकतात आणि म्हणून हो सत्कार परत एकदा हो त्यांचोच सत्कार आसा हे हांव म्हणटा. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. Which it is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येता त्या 30 जूनाक आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांकडेन संवाद साधतले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 111वो भाग आसतलो. प्रधानमंत्री म्हूण सेगीत 3रे फावट वेंचून आयल्या उपरांत मन की बात कार्यावळीचो हो पयलो भाग आसतलो. हे कार्यावळ आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाच्या पुराय जाळ्यावरवीं तशेंच आकाशवाणीचे खबरां संकेतस्थळ तशेंच न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. कार्यावळीची हिंदी प्रसारणा उपरांत कार्यावळीचो प्रादेशीक भाशेंतलो अणकार प्रसारीत जातलो. नवे 3 गुन्यांवकारी कायदे 1 जुलय सावन देशभरांत लागू जातात. लोकांक बेगोबेग न्याय दिवपा खातीर हे नवे 3 कायदे हाडल्यात अशें केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगलें. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे कायदे 1 जुलై सावन देशभरांत लागू जातले. 1 जुलाई से लागू होंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम. इसके लिए BPNRD ये भी ट्रेनिंग दे रही है. हमारी जो जुडिशियल एकेडमी जगह जगह हैं, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है, हर राज्य में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उन सब जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, FSL की जो लेबोरेटरी ज्यादा बढ़ानी है, ये सब चीजें साथ साथ चल रही है. और 1 जुलाई से ये तीनों नए कानून जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, ये तीनों लागू हो जाएंगे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड हांचे हस्तुकी आयज संसद भवन परिसरांत नव्यान बांदिल्ल्या प्रेरणास्थळाचें उक्तावण जाता. ह्या कार्यावळीक लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सगळ्या वांगड्यांक निमंत्रित केल्यात. देशांतले सगळे म्हान लोक, क्रांतिकारी आणि आध्यात्मवादी आणि सांस्कृतिक फुडाऱ्यांच्यो प्रतिमा प्रेरणास्थळाचेर एकेच सुवातेर दवरपाक जाय असो निर्णय संसदेन घेतला अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सांगलें. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हो, सभी प्रतिमाओं को हमने एक स्थान पर लाया है ताकि आने वाली पीढ़ी जितनी भी प्रतिमाएं हैं, 15 प्रतिमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उनके जीवन दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त, उनके संघर्षों के बारे में, और उन्होंने इस देश के इतिहास में जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक योगदान के साथ भारत को उच्चतम स्तर पर ले जाने का उनका योगदान है, उस पीढ़ी को जान सके. इसीलिए
इन सब प्रतिमाओं को सम्मानपूर्ण तरीके से एक स्थान पर लाए। आने वाला समय ये प्रेरणा स्थल सभी संसद देखने वाले आगंतुक अतिथियों और नौजवानों के लिए विशेष स्थान होगा। संसद परिसरात उभारिल्ल्या प्रेरणास्थळा खातीर भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी खोशी उक्तायल्या। प्रेरणास्थळ फुडल्या पिळगेक प्रेरणा दिवपाचें काम करतले अशें तांणी सांगलें कि संसद परिसर में एक प्रेरणा स्थल स्थापित किया जा रहा है। जिन महान देशभक्तों ने देश की आज़ादी में अपने जीवन को कुर्बान किया, संघर्ष किया, पीड़ा पाए, और उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीर, ये सब लगाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए उस प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है। सगळ्या महान व्यक्तींक एकेकडेन हाडून प्रेरणा कुंजाचे स्वरूप दिला अशें भाजप खासदार सुधांशु त्रिवेदी हांणी सांगले। संसद है, यह वह स्थल है जहां जन जन की भावनाएं, आशाएं और आकांक्षाएं आकर एक साथ संयुक्त होती हैं और उनके ही आधार पर राष्ट्र की व्यवस्था का संचालन होता है। परंतु यह व्यवस्था का संचालन कुछ मूल्यों से भी प्रेरित होता है और वह मूल्य उन महापुरुषों के जीवन से मिलते हैं जिन्होंने समय समय पर इस राष्ट्र के लिए अपने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, विचारों के द्वारा, बलिदानों के द्वारा। और ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं जो कि संसद भवन में भिन्न भिन्न स्थानों पर थी, अब चूंकि संसद भवन एक नया स्वरूप धारण कर रहा है, अतः उन्हें एक स्थान पर एकत्र करके, यानी संपूर्ण प्रेरणास्पद प्रतिमाओं को एक स्थान पर एकत्र करके उसे एक प्रेरणा पुंज का स्वरूप देना, यह प्रेरणा स्थल के रूप में मुझे लगता है लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। कर्नाटक सरकारान पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर वाडयल्ल्यान राज्यात विरोध जाता। भारतीय जनता पक्षान ह्या मुद्द्याचेर सिद्धरामय्या सरकाराचेर खर टिका केला। या दरवाडी विरोधात भारतीय जनता पक्षान राज्यभरात आंदोलन करपाचे काल जाहीर केले। काँग्रेसीच्या सिद्धरामय्या सरकारान पेट्रोलाचे दर 3 रुपयांनी आणि डिझेलाचे दर 3.05 रुपयांनी लिटरा फाटल्यान वाडयल्यात। कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकाराकडेन गॅरंटी येवजण्यो आणि फुकट येवजण्यांक लागून उदरगतीच्या कामां खातीर आणि कर्मचाऱ्यांक पगार दिवपा खातीर पैसे ना आणि हाका लागून राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर वाडून सामान्य जनतेचेर भर घालता अशें कर्नाटकाचे आदले मुखेलमंत्री जगदीप शेट्टर हांणी म्हळां। There is no amount, there is no financial position is good in the state exchequer. So they are spending a lot of amount for implementation of the guarantee schemes. For the day-to-day affairs, for development work and day-to-day for the payment of the salary of the employees and other things, there is no money in the khazana of the state government. For that purpose, they have taken the steps to burdenize the common people, middle class people, by increasing the diesel and petrol price. It is unreasonable. राज्य सरकारान पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर वाडयल्ल्यान कर्नाटकाचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष BY विजेंद्र हांणी विरोध केला। मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी गरजे भायर गॅरंटी येवजण्यो लागू केल्ल्यान सामान्य जनतेक म्हारगाय सोंसची पडटा अशें तांणी म्हळें। Is not able to give any new programs in the state of Karnataka simply because of their guarantee. See, after Lok Sabha elections, now they have increased the price of petrol and diesel by 3 rupees and 3 rupees 50 paise. This will cost dearly for all the sections of the people in the entire state. So urge Honorable Chief Minister to take back this decision immediately. Tomorrow we have organized protest across the state. And we are not going to keep quiet till the rates increase has been taken back. या दरवाडीक लागून केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी कर्नाटक सरकाराचेर टिका केल्या। राज्य सरकारान ही अर्धकुटी गॅरंटी लागू केल्ल्यान कर्नाटकान पेट्रोलाचे दर वाडयल्यात अशें तांणी म्हळां। बिना सोच, बिना प्लानिंग, आधा अधूरा गारंटी जो लागू किया है, उसके कारण देश में
सबसे ज्यादा पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल का दाम कर्नाटक में ज्यादा हुआ है। मोदी सरकार संवेदनशील के साथ ये प्राइस कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार ये दाम अचानक दोबारा बढ़ा दिया है। इसके परिणाम क्या होता है, हर एक एसेंशियल कमोडिटीज का दाम जो है, जो हम डेली यूज करते हैं, उसका दाम बढ़ेगा। मैं इसका खंडन करता हूं, तुरंत इसको रोल बैक करना चाहिए और ये नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी अंत तक इसमें हम लड़ेंगे। खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसा विसव। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं, स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। गोंयान विद्यार्थ्यां खातीर बरे अभ्यासक्रम उपलब्ध आसात। 12वी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी ताचो लाभ घेवपाक जाय। सरकार तांकां मजत करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पद्मिनी फाउंडेशनान 10वी आनी 12वीची परीक्षा बऱ्या गुणांनी उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो। सांखळे रवींद्र भवनान जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यान सांखळे मतदारसंघातल्या 200 विद्यार्थी आनी 16 शिक्षकांचो मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी भोवमान जालो। पद्मिनी फाउंडेशन दर वर्सा भुरग्यांचे फेलिसिटेशन न चुकता फाटली 5 वर्सां कंटिन्युअसली करता आनी त्या निमित्तान 10वी आनी 12वी 75% वयर गुण जेंचे मेळ्ळ्यात तांचे फेलिसिटेशन्स हांगासर जातात। पद्मिनी फाउंडेशनच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे तांच्यांनी आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाच्या बद्दल तांचे खूब खूब अभिनंदन करता। तुमी नेटान ताळयो वाजोवन तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। पद्मिनी फाउंडेशनचो मेन फोकस विच इज इन हेल्थ आनी दुसरो करियर ह्या 2 गोष्टींचेर सातत्यान गेली 5 वर्सां आमी सगळे जाण मेळून काम करता। तुमी आतांच एका वर्साचो जो व्हिडिओ काडिल्लो आनी एका वर्साच्या व्हिडिओत म्हणजे हेल्थ आणि करियर ह्या 2 गोष्टींचेर कशा पद्दतीन फोकस केला हाच्याय पलीकडे वेगवेगळे कार्यक्रम जेणे करून हेल्थाच्या बाबतीत अवेअरनेस करपा खातीर सातत्यान ऑर्गनायज केल्या। ताच्या खातीर तांच्या बरोबर आशिल्ले साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट, गव्हर्मेंट प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, बाकी ESG, गव्हर्मेंट वेटनरी कॉलेज अशा सगळ्या संस्थांचे खूब खूब अभिनंदन करता। आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्माचेर आयज पादहस्तासनाचे माहिती दिल्या। पादहस्तासनाचेर खूब लाभ आसात। हे आसन करात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या एक्स हँडलाचेर आसन शेअर करून म्हळां। पादहस्तासन संस्कृत में पाद का अर्थ होता है पैर और हस्त का अर्थ होता है हाथ। इसीलिए पादहस्तासन का मतलब वो योग आसन जिसमें आप अपने हाथों को अपने पैरों तक ले जाते हैं। इस आसन को उत्तना आसन के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन के लिए सबसे पहले अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए
अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा रखते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को जितना हो सके अपनी कमर से ऊपर की ओर खींचें। इस अवस्था में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक कि आपकी दोनों हथेलियां जमीन को छू सकें। ध्यान रहे कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ नीचे झुके। ध्यान रखें, यदि आपको कमर में अकड़न की समस्या हो तो कमर को उतना ही झुकाएं जितना आप बिना किसी तनाव या तकलीफ के झुका सकते हैं। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक रहें। पादहस्तासन से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। ये आसन महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाली तकलीफों से राहत दिलाता है, किंतु यदि आपको हृदय रोग, पीठ और रीढ़ संबंधी समस्या, चक्कर या पेट की सूजन की तकलीफ हो तो ये आसन ना करें। हर्निया, अदूरदर्शिता यानी हाई मायोपिया और अल्सर के रोगी और गर्भवती महिलाओं को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में झुके रहने के बाद अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आकर सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। ऐसा करते समय आपके दोनों हाथ सर के ऊपर तने हुए होने चाहिए। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ नीचे लाएं और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने से आपके पाचन क्रिया में भी सुधार होता है और कब्ज का निवारण होता है। ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीक कप सर्तीन आयज जाल्ल्या पयल्या खेळान ऑस्ट्रेलियन स्कॉटलंडाचेर 5 गड्यांनी जैत जोडले। आयची दुसरी मॅच आयर्लंड आणि पाकिस्ताना मदीं जातली। हवामान खात्यान आयज राज्याक येलो अलर्ट जारी केला। राज्यभरान आयज भरपूर पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। फाल्यां खातीर हवामान खात्यान कसली शिटकावणी दिवंक ना। 18, 19 आनी 20 जूना खातीर हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला। हे 3 दीस राज्यांतल्या जायत्या सुवातार उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। 16 ते 20 तारीख मेरेन नुस्तेमाऱ्यांनी नुस्तें पागपाक दर्यान वचचें न्हय अशें हवामान खात्यान शिटकायला। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.8 सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी अमरनाथ यात्रेच्या तयारेचो आनी जम्मू आनी काश्मीरांतल्या सुरक्षा स्थितीचो घेतलो नियाळ। नीट परीक्षेतल्या गडबडीक जापसालदार आशिल्ल्याचेर खर कारवाय करपाचें केंद्र शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांचें उतर। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांचो भारतीय जनता पार्टीन काल पणजेन केलो भोवमान। तीन गुन्यांवकारी कायदे 1 जुलै सावन देशभरात जातले लागू। राज्या खातीर हवामान खात्यान जारी केला येलो अलर्ट। नुस्तें मारप्यांक तशेंच दर्यान वचूं नाकात म्हूण दिल्या शिटकावणी। पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।